गेल्ली 3 वर्सां म्हाका तरी याद जायना की हांवें केन्नाच अलायन्साचेर स्टेटमेंट केला. कदाचित दुसऱ्या पार्टींनी आमचेर केला आसतलो, पूण आमी एक व्हडले भावाच्या नात्यान आमी ती स्टेटमेंट करपाक सोदना. ती आमचे अलायन्स पार्टनर तेन्ना आशिल्ले, आमी काय कॉल ऑफ करूं ना किंवा तांणी करूं ना. सो आय थिंक दॅट अलायन्स वीच वॉज प्री पोल स्टील एक्झिस्ट फॉर दॅट पर्टिक्युलर मतदारसंघ. बट कशें आहा, गोवा फॉरवर्ड इज अ रिजनल पॉलिटिकल पार्टी. तांचे स्वताचे काही धोरणां आसात, तांचे स्वताचे काही विजन आसा विच आर रिजनलिस्टीक विजन. इंडियन नॅशनल काँग्रेस इज अ नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी. When it comes to the state of Goa, the state of Goa leadership will decide what is in the interest of the people of Goa. So what you feel that if So Goa coming to is not with you, your strength will come down or it will not make any difference. To answer your point, I think allianceचो प्रश्न आमी म्हाका दिसता 2027 तुमचे बरोबर गोवा फॉरवर्ड ना, तुमकां नुकसान जातलें काय जावचें ना. हांवें तुका सांगलें तशें की म्हाका आदेश मेळ्ळा की 40 मतदारसंघात काँग्रेस पार्टीचे जे ऑर्गनायझेशन आसा ते मजबूत करचें, तें हांव करतां. सो काही लोक आमचे बरोबर आसचे नासचे ते म्हाका दिसता काळ ठरयतलो, आनी म्हाका दिसता रायट टायमाचेर आमी तो रायट कॉल घेवया.